नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावडेकर सविस्तर खबर आदी हेडलायन्स चिप्साच्या पाकिटनी चौथीची माटोळी कशें भरगच्च बजेट ऋण मर्यादा 4,500 कोटी घेतले 1000 कोटीच रोजगार इन्फ्राचेर भर इथेनॉल प्लांट टेंडर रोखडेंच मुख्यमंत्र्याची बजेटाक जाप मये एके फामिलीचे 6 जाणांक अळमी खाल्ल्यान विखबादा घाली जीएमसीत भलायकी स्थिर दिवचल बाजारांतल्यान हाडिल्ली अळमी एक्टिविस्टांची शिटकावणी टीसीपीचेर प्रस्नाक मॅटर सबज्युडिसाच्यो जापो विधानसभेत जाप ना विरेश म्हणटा खात्याचें नांव सबज्युडिस करात मुख्यमंत्री म्हणटा प्रस्न फाल्यां मंत्र्याची जाप फाल्यां बुल ट्रॉलिंग करताल्यां कडेन नुस्तेमारी खात्याच्या ऑफिसरांचो नॅक्सस मंत्री म्हणटा कोस्टल पुलीस कोस्ट गार्डाची कारवाय ड्रोन सर्वेलन्साचे प्रयोग रेंट कार फ्रँचायझीचे स्कॅम लायसना दिवंक खात्यान नेमिल्ली एजन्सी मंत्र्याच्या पीए वरवीं लाखांनी उखल्ले विजयाचो आरोप मुख्यमंत्री म्हणटा लेखी दी चौकशी करता गोंयांत 150 वयर ग्राउंड 10 ते 12 वापरांत दारगळे स्टेडियम करूंक जीसीएक 2 वर्सांचो प्राज 19 कोटींतले फक्त 9 कोटीच केला खर्च जीसीएक शो कॉज प्लास्टराचे गणपतीचेर एक्शन प्रदूषण नियंत्रण मंडळ हस्तकला महामंडळ उपजिल्लोधिकाऱ्या वरवीं चित्रशाळा तपासतले सरकाराची वर्स पद्दतीन ऑर्ड अंदूचें बजेट शिल्की चिप्साच्या पाकिटनी चौथीच्या माटोळे भशेन भरगच्च सरकाराक रीण मर्यादा 4,500 कोटी फक्त 1,050 कोटीच रीण घेतलां फारीक करतना आमचेंच सरकार आसतलें दुसऱ्या सरकाराचेर भार पडपाचो ना खासगी उद्देग सरकारी कॉलेजींनी प्लेसमेंट आयटीआयनी नवे ट्रेड इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर भर अर्थसंकल्पी चर्चेचेर मुख्यमंत्र्याची जाप डबल इंजिनचे सरकार असल्या कारणान मोठ्या प्रमाणात मदत करता ते लोन न्हू इट इज इन 50 इयर्स म्हणजे 0% आम्ही विथ द 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट रिफंड करपाचे 50 वर्सांनी 50 टू रिटर्न इट बॅक आफ्टर 50 इयर्स तेन्नाय सरकार आमचेच आसतले काळजी करू नका माफ करून सोडटा तेन्ना आमचे बजेट जे आसा हे त्या चिप्साच्या पाकिटा सारखे न्ही भितर ते चिप्स आसता पळय त्याच्या पाकिटा सारखे न्ही आमचे बजेट म्हणजे चौथीच्या माटोळे सारखे त्या माटोळेक सगळी फळां लागलेली असतली फुलां लागलेली असतली आणि वेगवेगळ्या झाडांची पानां लागलेली असतली ती स्वयंपूर्ण माटोळी आहा हे बजेट आसा फ्रॉम द 2018 to 2023 गोवा फिस्कल डेफिसिट सिग्निफिकंटली डिक्रीज dropping from the 2.5% to the GSDP in 2018-19 to 1.2% in 22-23 हे डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन या आमच्या कॉर्पोरेशनाच्या मार्फत आम्ही खूप मोठ्या प्रमाणात आतापर्यंत भरती करपाक लागल्या आणि पहिले फावटी गोयच्या भुरग्यांक म्हणजे एक सेक्युरिटी आणि रिस्पेक्ट जो आम्ही म्हणता म्हणजे जॉबात सेक्युरिटी असप गरजेची असली ती मेळपाक लागल्या म्हणून तर आज बारीक जरी जॉब असलो असत जाल्यार त्या गोवा ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनान भुरग्यां जॉईन जावपाक लागल्या आता नवीन केलो काय तो परत फोडचो पडचो ना जेका नेटवर्क केबल असतली किंवा इलेक्ट्रिकल केबल असतली ही घालपा खातीर आमी युटिलिटी डक्ट सिस्टम सुरवात केला ज्या जाग्यार नवीन रोड आता करता कंप्लिटली हॉट मिक्सिंग त्या ती तुम्ही सुद्धा तुमचो रस्तो फुटता आसतना बेगीन बेगीन फोड आनी केबल घाल सांगू नाका ताका पयलीं सांगा बाबा युटिलिटी डक्ट घातलो काय कितें ह्या तांकां सांगलें आमी आतां सर्क्युलर काडला तुमी ऊस लाया ह्या वर्साचो ऊस आमी घेता आणि ताका पैसे दिता जाल्यार हे उशा जाले इथेनॉल प्लांटा सांग अरे एकदा ऊस ते घेतलो म्हणून तो ऊस आम्ही खावचे ना त्या प्लांटानूच घालता केन्ना येतो आता टेंडर येता ऊस आम्ही प्लांट चालू करता तो केन्ना एक महिनो 2 महिने एका महिन्या भितर टेंडर येता संजीवनीचो हय मया एके फामिलीक अळमी बादली 6 जाणांक अळमी खाल्ल्यान विखबादा 6 जाणांक जीएमसीन काली
सध्या भलायकी उस्क्याची ना म्हूण कळटा ते प्रमाण तांकां खंय एकल्यान दिवचल बाजारांतल्यान अळमी हाडून दिल्ली. बायोडायवर्सिटी एक्टिविस्टांची शिटकावणी. आतां प्रॉब्लेम कितें जाला की आमचे जाणटेले आशिल्ले पळय ते खूब हुशार आशिल्ले, तांकां अळम्यो सारक्यो वळखपाक कळटाल्यो. आनी एक न्ही आमगेले जाणटेले करताले, रोयणीची अळमी जर काडत न्ही ते सगळ्यो अळम्यो काडनाशिल्ले, ते अर्द्योच अळम्यो काडटाले आनी तेजेर न्ही एक ताळो उडयताले. म्हणजे दुसरो मनीस येवन थंय त्यो अळम्यो काडनाशिल्ल्यो, त्यो फुलपाक दिताले. कारण फुल्ल्यो की दुसऱ्या वर्सा आनी अळम्यो तयार जातल्यो न्ही. कळेच काडले फुलचे पयलीं जाल्यार अळम्यो तयार जायनाशिल्ल्यो. पूण आतां न्ही हे पळय बिजनेस जाला, कमर्शियलायझेशन जाला पळय, पयसो करपाचो पळय तो पळय सामको असो हावेस जाला पळय, ताज्या खातीर न्ही ही सगळी भानगड जाता की कोणूय वता जंगलान आनी कसली अळमी काडटा आनी घेवन येता ताका वळखुपाकूच कळना. रोयण अळमीच्या भशेन दिसपी आनी 100-200 अळम्यो आसतल्यो. आमी अळम्यांचेर काम करता, आमी इतल्यो अळम्यो आतां सोदून काडल्या आमच्या बांदोड्या गांवांत, पूण आजून पर्यंत तर आमी खूब फाटीं आसा अशें दिसता आमकां. गोंयांत तरातरेच्यो अळमी येतात, मात अळम्या विशीं ज्ञान नाशिल्ल्यान अशे प्रकार घडटात. ह्या नादी विखारी अळम्यांक लागून लोक मेल्यात. सवय मेळटा म्हूण कितें खावचें न्ही, खावन दिसतात जाल्यार पाकिटांतली अळमी खायात म्हूण एक्टिव्हिस्ट राजन केरकार उलयलो. मया वाठारांत जी घटना घडलेली आसा ती आमच्या दोळ्यान झणझणीत अंजन घालपी आसा. आमी जाणपाक जाय की क्लोरोफिल मायकोब्लायट्स नांवाची अळमी जी आसा ही दिसपाक ह्याच अळम्या भशेन दिसतात रंगान रुपान, पूण आमी जाणपाक जाय की अळमी जी आसा ती तांकां विशिश्ट प्रकारचो वास येता. जो पाव शतका पयलीं काणकोण हांगासर अळमी कृत्रीम रित्या निर्माण करपाचो कारखानो घालून गोंयकारांक बरी चवदार अळमी दिवपाचो यत्न केल्लो आसा. ही अळमी आसात किंवा ग्लोबल मशरूम आसात किंवा वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान आमकां उपलब्ध जाल्ली कृत्रीम अळमी जी आसा ती आमी अळमी खावपाक जाय. TCPच्या प्रस्नाक मॅटर सबज्युडिस म्हणून सांगून विधानसभेत जापो मेळनात. खात्याचें नांवूच सबज्युडिस दवरात. आमदार विरेशाचो खात्याचेर फार. काँग्रेसीचो युरी आनी आपाचे व्यंजिनूय विरेशाचो सूर लायलो. मुख्यमंत्री म्हणटा प्रस्न फाल्यां येवपाचो, मंत्र्याची जाप फाल्यां. 20B एलिक्यू नंबर 20C हे दोन्ही नंबरान हो 39A आहलो. करेक्शन केला काय ना तो हांगा सबज्युडिस म्हणून घातला आनी सगळो क्वेश्चन मार्क घातला. आता सेक्शन तितून अशें घातला अंडर रूल 38 म्हणटा आमी दिवपाक शकना डिटेल. केन्नाचो प्रश्न? फाल्यांचो. तूं फाल्यां काड न्ही. ना स्पीकर सर दुसरे अनस्टार आसा कित्याक चालू आसा स्पीकर सर अनस्टार एलिक्यू स्पीकर अनस्टार एलिक्यू नंबर 127 134 हे दोन्ही क्वेश्चन. एक क्वेश्चन आहलो TCP क्लियरन्स गिवन इन शिरगांव विलेज. आता आमच्या विलेजीन क्लियरन्स दिला म्हणून स्पीकर सर फंक्शनिंग ऑफ फंक्शनिंग ऑफ बोर्ड सद्दा सेम फंक्शनिंग ऑफ बोर्ड होय सबज्युडिस म्हणून दिला. सर व्हॉट डिपार्टमेंट खंयच्या डिपार्टमेंटाचो? TCP डिपार्टमेंट जाले आणि सर स्पीकर सर व्हॉट डिपार्टमेंट सबज्युडिस जाला. डिपार्टमेंट सबज्युडिस डिपार्टमेंट हो हेका नाव सबज्युडिस दवरया. डिपार्टमेंट आणि म्हाका सांग फंक्शनिंग ऑफ TCP बोर्ड स्पीकर फाल्यांचो ताका जाय जाल्यार बुल ट्रॉलिंग करतल्यां कडेन नुस्तेमारी खात्याच्या कांय ऑफिसरांचो खंय नॅक्सस. नुस्तेमारी मंत्रीच उलयला. कोस्टल पुलीस आनी कोस्ट गार्ड LED फिशिंगाचेर खंय एक्शन घेतले. ड्रोन सर्विलन्साचोय प्रयोग चल्ला. 3 वर्सांत 10 बोटी जप्त केल्यात. धरिल्ल्या मालाची पावणी करून 5 पट फायन खंय मारल्या. मॉन्सून सिजनाच्या टायमार फिशरमॅनाक जो त्रास जाता थंयसर कित्याक थंयसर पार्किंग नासल्या कारणान आनी हांवें एक प्रपोजल घातलेलो तुमचे कडेन कितें थंयसर एक ब्रेक वॉटर करचें म्हणून आनी तो प्रपोजल तुमचे कडेन पेंडींग आसा. अजून पर्यंत त्या प्रपोजलाचें कितें जालां कित्याक हे फिशरमॅनाक जे आता मॉन्सून आता आमी थंयसर गेले जाल्यार तुमी सुद्दां सर इन्स्पेक्शनाक येयलेले तुमी सुद्दां ते पळयला ह्यो बोटी व्हरून तांकां बायना आनी देसलेच्या लोकांक व्हरून कासावले दवरचे पडटा. जाल्यार दुसऱ्या थंयसरूच तेंची वादावाद जाता त्या लोकां कडेन कित्याक तुमच्यो बोटी बाबा थंय कित्याक हाडटा काय म्हणून. हे फिशरमॅन थंयसर आमचे जे 500 फिशरमॅन आसा तेंची बोटी थंय व्हरची पडटा. मर्मगोवा जर इतली फिशींग कम्युनिटी आहा तांकां जे आज ती चोयल जाल्यार कितें प्रपोजल मांडले
स्ट्रीट लाईट सोलार लाईट हे खबरो आज आमी उलयताय कोता मिनिस्टर कितकोन फिशिंग कम्युनिटी लागून काम करता इंगेस कोण सांगितले की एनओसी मेळना हे मेळना ह्यो गजाली आम आयक पाहिला स्पीकर सर बुल ट्रॉलिंग कोण एलईडी फिशिंग कोण नुस्तें मारतात तुगे मॉनिटरींग करपाक तुकोडे कित फॅसिलिटी आहा एज फार एज सर्वेलन्स इज कन्सर्न जे बुल ट्रॉलिंग करताय ते कोण ना जाच्याक आमी ड्रोन सिस्टम सुरू करपाची चिंतल्या जे आदी आमी फिजिकली बोट्स व्हरून करताले खंय तरी अडचणी येयल्या कारणान आमी गेल्या 2-3 म्हयन्यान ड्रोन सर्वेलन्स ऑलरेडी प्रॅक्टीस हेचेर ट्रायल बेसीस घेतलेले आनी मागीर ते स्टडी करून फिजिबल आहा तशी महाराष्ट्र गव्हर्मेंटान थंय स्टार्ट केला तशेंच त्या बेसचेर आमी गोंयान स्टार्ट करूंक सोदता हाऊ विल यू अटॅच दॅट बोट तूं आहा ऑप्सान ड्रोन आहा दर्यान ड्रोन आयडेंटिफाय करता हाऊ विल यू अटॅच दॅट बोट बुल ट्रॉलिंग करता एकदम सगळे हाडप ते लायट्स लायटी घालून ताजेर एक्शन घेवपाक जाय ते सुरू जाला ऑलरेडी म्हणजे म्हाका दिसता ऑन एन एवरेज 17 काय 18 कितें तरी बोटी सीज केल्ल्यो ताच्या उपरांत मागीर ताका फायन मारून बी त्यो बोटी रिलीज केल्या तांकां सुद्दां 2-2 दीस जे आहा पळय न्ही हाडून भितर उडयल्ले ताका ताच्या लोकांक लेबर थंय आहा ताका रेंट काराची मध्यस्थ फ्रँचायजीचें कोट्याचें स्कॅम येरादारी खात्यान नेमिल्ली एजन्सी परमिटाक पयशे उखलताली स्कीम बंद जाले उपरांतूय पयशे मागूंक गेल्यार खंय मंत्र्याच्या पियेक बोट दाखयतात विजयान आरोप केलो मुख्यमंत्री म्हणटा 2018 फ्रँचायजीचो निर्णय जाल्लो आतां बंद भाड्यान दिल्ल्यो 250 गाडयो खंय जप्त केल्यात सरकाराचे कामाचे सरकार रेंट कार परमिट दिना सरकार एक एजन्सीक दिता आणि एजन्सी लोकांक दिता आता हे एजंटांनी कोट्यांनी रुपया घेतिल्ले आहा स्पीकर सर म्हज्या मतदारसंघात 200 लोकां कडच्यान पयशे घेतले 1-1 लाख रुपया अशे भरमसाट पयशे घेतले आनी ते म्हणटात आता रेंट कार गव्हर्मेंटान बॅन केले पयशे मागूंक गेले जाल्यार म्हणटा मंत्र्याचे पीए कडेन पयशे दिले असले फिक्स जावन फायदो ना इश्यू डिस्कस जावपाक जाय खूप पयलीं आमी बंद केल्ले हे न्यू परमीट दिवपाचे आनी रेंट कार आमकां मागीर कळ्ळें डिपार्टमेंटान थोडे लोक ते फ्रँचायजी म्हूण करून दितात मान्य मुख्यमंत्र्याकूय खबर आसा आमी रेंट कार फ्रँचायजी सगळे बंद केला जे सांगता पळय न्ही कोणा कडल्यान रिटर्न कंप्लेन तेणी दिवंक लावची आनी जेन्ना एक्चुअली पयलीं 4 जणांक लायसन्स दिल्ली रेंट कार दिवपा खातीर 2018 ऐक म्हणजे 2018 कितें तरी डिसिजन जाला फ्रँचायजी दिवची म्हणून म्हणजे तेंच्यांनी फुडें दिवपाचें दॅट इज अ रॉंग डिसिजन अरे म्हणजे रेंट कार जेन्ना बंद करूंक लायली ताज्या उपरांत हांवें जेन्ना इन्क्वायरी करून म्हाका कळ्ळें तेन्ना ही फ्रँचायजी तोय प्रकार हांवें बंद करूंक लायलो आनी आतां कंप्लिटली आमी रेंट कार हो प्रकार पूर्ण बंद केला रेंट कार जवळपास हे कितें करतात तेंच्या कडेन स्वताच्यो पार्किंग ना ह्यो पब्लीक रोडाचेर पार्किंग करतात आणि वयल्यान जाल्यार रेंट काराचे म्हणजे आपल्यो प्रायव्हेट कारूय दिवपाक लागलेल्यो आसा 250 जणांच्यो कार पुलिसांनी सीज केल्यो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा कडेन दिल्या तांची लायसनां सुद्दां कॅन्सल कर म्हणून कारण अशा पद्दतीन तांच्यांनी म्हणजे इल्लिगल बिझनेस चलोवप हितून करून जीएसटी बुडयता ते आनी सरकाराक रेव्हेन्यू येवपाचो ह्या लोकांचे कितें तोय बी बुडयता जर कोणी अशा पद्दतीन तो सांगता त्या प्रमाणे जर कोणी पयशे दिल्ले आसत आपल्याक ती लायसन बीन दी म्हणून तांच्यांनी कंप्लेनी दिवच्यो हांव इन्क्वायरी करपाक लायता आनी तांचे पयशे कोणी कितें घेतला पळय तेजी डिटेलान इन्क्वायरी करता गोंयांत 150 वयर ग्रावंड फक्त 10 ते 12च वापरतात मुख्यमंत्र्याची जाप धारगळे स्टेडियम करूंक जेसीएक 2 वर्सांचो प्राझ दिला जमना जाल्यार हातांतली जमीन वतली म्हूण शिटकावणी जेसीएक जाय जाल्यार ग्रावंड मुळगांव शिफ्ट करूं येता जेसीएन 19 कोटींतले फक्त 9 कोटीच खंय खर्च केल्यात ताचेर खंय जेसीएक शोकोच गेल्या 2 लाख स्क्वेअर मीटर जीसीए कडेन एग्रीमेंट केल्लो आमले 2018 की आयज ना म्हटल्यार 7 वर्सां जाली आयज गव्हर्मेंटान खंयसरूच तेजेर कांयच भर दिल्ली ना म्हाका दिसता गव्हर्मेंटाचो कितें विचार आसा तो गव्हर्मेंटान आयज हांगासर सांगचो आनी हो जीसीएचो ग्रावंड थंयसर जावपाक जाय म्हूण ताका सांगलेलें बट 18 उपरांत आज जवळपास आतां 7 वर्सां कंप्लीट जायत येयली बट तेंच्यांनी त्या ग्रावंडाचेर अजून फावंडेशन स्टोनूय घालूंक ना आनी कांयच ना तूं म्हणटा तशें सरकार ग्रावंड करचो ना हो तांकां दिल्लो तेंच्यांनी ग्रावंड करपाक जाय आसलो तेंच्यांनी ऑल द वे सगळी परमिशन तेंच्यांनी मेळोवपाचो आनी मागीर तेंच्यांनी इंटरनॅशनल ग्रावंड तो करपाचो तुमकां जस्ट म्हायती खातीर हांव पळय काल जस्ट स्पोर्ट्साचे क्वेश्चन्स वाचतालो तेन्ना म्हाका दिसता 153 ग्रावंड गोंयान केल्ले आहा 153 आनी ग्रावंड युटिलायज कितले जाता हार्डली 10 काय 12 ग्रावंड आहा पळय न्ही ते युटिलायज जाता बाकीचे एबंडंट पडलेले आहा तो जर फिजिबल ना
जाल्यार दुसरो जागो जो 2015 मावळगी हांगासर जो घेतलेलो तो जागो उचीत असो धरचो आनी हो जागो काडून घेवचो अशें म्हाजें मत आहा स्पीकर सर. थंय ते जागो आहा 1,80,000 कितें घेतला तो हायटेन्स वायर गेले ते जर सिरियस असले ती हायटेन्स वायर शिफ्ट करपाचो प्रयत्न करतले. प्रश्न तो दुसरो विशय थंयसर जेन्ना जागो अलॉट केलो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान तेका रोड एक्सेस जाय. थंय रोड एक्सेस अजून पर्यंत जीसीएन घेवंक ना स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटा कडल्यान. स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान ती जागा परत घेवन खंयच्या तरी दुसऱ्या डिपार्टमेंटाक दिवची. जमीन सरकाराची शेवटी सरकारान ताका दिल्ली म्हणजे 10 वर्साच्या भितर हे जावपाक जाय म्हणून हांवें म्हटलां प्रोसिजर फॉलो करून कितें ते जातले प्रोसिजराच्या भायर कांयच जावपाना. की जे परमिशन्स आम्ही घेतला त्याचे सगळे अटॅचमेंट्स लावून त्याचे सगळे डॉक्युमेंट्स लावून ते आन्सर केल्ले आम्ही आणि आम्ही हे सुद्धा रिक्वेस्ट केल्ले गव्हर्नमेंटाक त्या टायमाच्या स्पोर्ट्स हेका की जो त्यांनी प्रॉमिस केल्लो आमकां की रोड बांदून दिता म्हणून बी रोड कन्स्ट्रक्ट करून दिता अप्रोच रोड तो सुद्धा तेंच्यांनी करूंक ना आणि त्याच्या खातीर आमची खुबशीं कामां उरता म्हणून बिकॉज अप्रोच रोड मिसींग आहा थंयसर. आणि जो अप्रोच रोड येता तो म्हाका दिसता तेच्या पयलीं इट इज नॉट लायक डायरेक्टली इन अ प्रायवेट लँड तो गव्हर्नमेंट जागेक येवन येता. सो गव्हर्नमेंट हॅज टू डू ऑल दॅट. आमी करतले आमकां इशू ना काय. हांव फक्त गव्हर्नमेंटा कडेन तुमच्या थ्रू मागता की तेंच्यांनी सपोर्ट मातसो करचो हे अप्रोच रोड. एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न झिंक फॉलिक ऍसिड विटामिन ए बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस घराघरांनी पंचामृता. पर्यावरण खातें पीओपी गणेश मुर्त्यांचेर एक्शन घेतलें. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ हस्तकला महामंडळ आनी उपजिल्लोधिकारी 1 ते 14 ऑगस्ट मेरेन सगल्यो चित्रशाळा खंय तपासतले. पीओपी मुर्ती सांपडल्यार चित्रशाळांचो परवानो रद्द करून सुवात सील मारतले. खात्याची वर्स पद्दतीन वाडत. एक्सायज आनी येरादारी खात्याक शिमे नाक्यांचेर नजर दवरपाचें आसा. कितलीशीं 3 वर्सां जालीं आमच्या हँडीक्राफ्टांसून हांवें जे पळय पीओपीचे गणपती करता तांकां ऑलरेडी तेंची स्कीम हे करून वाडोवन तांकां 100 आहले ते 200 तांकां हें केल्लें आसा. तशेंच तांकां हें दिल्लें आसा कितें एवरी हांकां ते क्ले मशीन हेजे पयलीं केन्नाच कोणी ते चिंतूंक नासलें. क्ले मशीन ते कित्याक जे पळय गणपती करता तांकां ते लेबर खूब लागतात. लेबर चार्जीस लागतात. ताका लागून एका लेबराचे कांय हें लागना. जेन्ना ते माती घातली काय ती सगळी हें जावन येताली म्हणजे ताका लागून हे क्ले मशीन तांकां सगळ्यांक 3 वर्सां जालीं ना म्हणल्यार कमीत कमी म्हाका दिसता 70-75 अशी क्ले मशीन हांवें सगळ्या आख्ख्या हितून म्हाका दिसता गोंयांत सगळ्यांक मिनिस्टर तशेंच आमचे MLAs तांकां सगळ्यांक दिल्ली आहा. आतां लोकांनी कितें हें ते मातशी वाडयल्ली आसा जी पळय लोक 50 करताले गणपती थंयसर आतां ते 150-200 गणपती करपाक लोकांनी केल्ल्या. हे पळय मेन हें आहा पळय ते आमचे पीओपीचे गणपती येता ते आमच्या लोकांनी स्वताय विचार करपाची खूब गरज आहा. जेन्ना पळय पयलीं स्टार्टींग लोक चिकट मातयेचे हाडटाले पळय तेन्ना धाकटोच हाडटाले. आतां लोकांचें कितें जालां कॉम्पिटिशनां जाता. तेज्या घरान एक व्हडलो हाडलो जाल्यार तेज्यान व्हडलो आपल्या घरा आसचो. हे कॉम्पिटिशनाक लागून हे आतां आमकां सगळें पोल्युशन हांगासर प्रॉब्लम जाता. कितें कंडक्ट करतले म्हटल्यार चित्रशाळा आहा पळय तितून 1 तारखेच्यान 14 तारीख पर्यंत की पीओपीचे गणपती आहा पळय गणपती ते हांव पळयतलो. हांव स्वता वचून हें करतलो जे प्रायज गणपती खंय करता समज पीओपीचे आसा जाल्यार तांकां पळय ती गव्हर्मेंटाची स्कीम आहा पळय तांकां लागू जावची ना. आणि जे कोण भायरसून हाडटा तांकां कितें करतले. विधानसभेचेर मोर्चा व्हरतना स्ट्रीट प्रोविडन्साच्या लोकांक पर्वरे पुलिसांनी आडायले. सरकारान दिल्लो फंड मेळना म्हणून मोर्चा. संस्थेच्या वेवस्थापकांनी निराधार जाण्टेल्यांक घेवन मोर्चा काडपाचो यत्न केलो. विधानसभे कडेन येतना तांकां पर्वरे संजय स्कुला कडेन आडायले. NGO चलोवपाक सरकारा कडल्यान आर्थीक मदत मेळना जाल्यार विधानसभेंत वतले म्हूण स्ट्रीट प्रोविडन्साचो ट्रस्टी डॉनल्ड फर्नांडिसान शिटकावणी दिल्ली.
दिल्ले शिटकावणे प्रमाण फेर्नांडीस निराधारांक घेवन विधानसभेंत वचपाक सरकारान फंड दितलो म्हूण सांगल्या उपरांतूय फेर्नांडीसान मोर्चा फाटीं घेतलो ना हाचेर प्रश्न केल्या उपरांत फेर्नांडीसाची जाप. Somebody is purposely trying to pull the CM down and show the CM in the bad light. That is my observation. Do you not request CM to take action on those people? No, we cannot tell CM that. We cannot tell CM this and that. It is CM's prerogative. We are telling CM give us the money and let us go. That's all. Either we do our work or we go. To do the work you have to pay me. Will you give Providaria 50 lakhs for 4 months? Will you give Samato Home 50 lakhs for government? You give no. So let us wait for that authority to come here. Otherwise we will stay. No, which is the authority you are waiting? Whoever From the social welfare and director of person with disability. Let them come and tell, or let them call us inside. No, there is no clarity. Nobody is listening to the CM. Nobody is listening. CM has told them twice in front of me, solve this problem. They are not solving. So we have no value. What can we do? So if they are not willing to solve the issues, then what will be your future course of action? No, if we are a private... No, afterwards. If they don't resolve this I'm issue. giving the solution. Don't ask again. If we are a private trust, we will come to know today. They have to take these people and put them wherever they want. If we are a public trust, they have to do the inspection tomorrow. If they cannot do the physical inspection, do the video inspection. But don't delay beyond tomorrow. Otherwise, again, we'll come day after with 100 people. We have given them 5 days notice. They are replying yesterday. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकोळेकर. गोवा शिपयार्डान दर्यांतल्या प्रदूषणाचेर देखरेख दवरूंक समुद्र प्रचेत बोट लॉन्च केली. इंडियन कोस्ट गार्डा खातीर ही बोट वापरतले. केन्नाय इमर्जन्सी उपरासल्यार बोट आदाराक पावतली म्हणून ICGचो महासंचालक उलयला. भारतीय शिपयार्डान डिझायन केल्ली ही पयली बोट म्हणून MD उलयला. बुधवारा गोवा शिपयार्डान प्रदूषणाचेर नियंत्रण दवरपी जहाजाची सुरवात केली. ह्या जहाजाचो इंडियन कोस्ट गार्डाक फायदो जातलो, ICGचो महासंचालक उलयलो. Second pollution control vessel for the Indian Coast Guard being built by Messrs. Goa Shipyard Limited. This ship is a testament of India's ability and capabilities in shipbuilding. It is a dedicated pollution control vessel, and it has got a very significant role because as we speak about 12,000 vessels fly the Indian Easy, and in case of an unfortunate accident or incident, the pollution control vessels are the first responders to reach on the scene and start their firefighting operations if required, and also start assessing the quantum of damage to the ship, and thereafter they are in a position to deliver the tier 1 response to ensure that there is minimum damage to the marine environment till the time the other resources are mobilized and reach the scene. गोंयच्या शिपयार्ड लिमिटेडान लॉन्च केल्लें आनी भारतीय शिपयार्डान डिझायन जाल्लें पयलें पोल्युशन कंट्रोल वेसल म्हणल्यार समुद्र प्रचेत म्हूण ICGचो वेवस्थापकीय संचालक उलयलो. This is second indigenously designed pollution control vessels for the Indian Coast Guard. This is the first vessel which has been designed by any Indian shipyards which is having hybrid propulsion. That means it has a diesel propulsion as well as electrical propulsion. Currently, Goa Shipyard is building 22 platforms, 9 for the Indian Coast Guard, 9 for the Indian Navy, and 4 foreign clients. And the growth journey of Goa Shipyard has been very fast in last 3 years, and we are confident that this journey of our Honorable Prime Minister's call of Atmanirbhar Bharat, Goa Shipyard is playing a human role. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. कर्नाटकांत बारीक सारीक ट्रेडरांक सर्रास नोटिशी. वर्साक 40 लाखां वयर UPI ट्रान्झॅक्शन जाल्ल्यांकय नोटिशी गेल्यात. नोटिशीचेर व्यापारी फुर्योज. चायेची टपरी चलयतल्याकय खंय GSTची नोटीस गेल्या. आज बेंगळूरचे बेकरींत च्या कॉफी बंद. ट्रेडरांचो निशेध. 25 जुलयाक कर्नाटक बंदाचो उलो. कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यान इमर्जन्सी बसका आपयली. UPI ट्रान्झॅक्शना वेल्यान GST नोटिशी आयिल्ल्यान बंगळुरूचे वेपारी बेजार. GST UPI पेमेंटाचो कर्नाटकात फटको बसला. कर्नाटकात ल्हान वेपाऱ्यांकूय GSTच्यो नोटिश्यो. GST फारीक करपाची भिरांत ल्हान वेपाऱ्यांनी ह्या प्रकरणाचो निशेध केला. ल्हान वेपाऱ्यांचो ब्लॅक बँड निशेध.
बेंगळुरूतल्या बेकरीत च्या कॉफी सस्पेंड केल्या. कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यान संबंधितांची एमर्जन्सी मिटींग आपयल्या. वर्सुकी UPI वेव्हारात 40 लाखा वयर मेळटा तांकां GSTच्यो नोटीसी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिराची दशा जाल्या. स्लॅब गळटा, लायट, सावंडाचे इशू, PWDक बरोवन जालें. परिस्थिती आसा तशी. हालींच एक कार्यावळ चलता खंय लायट गेली. 15 मिनटां मायज लायटच ना. कमिटी नेमल्यार खंय बरी जावपाची. 2021 समिती डिझॉल्व जाल्या उपरांत फोंड्या राजीव गांधी कला मंदिराक समिती ना. हाकाच लागून मंदिरा संबंधान सगळीं कामां अर्दकुटीच उरल्यांत. बेगिनाच समिती नियुक्त करून कामां तडीक लावची म्हूण कलाकारांची मागणी. ह्यो गोष्टी जर जाग्यार पडटल्यो जाल्यार एक समितीचे आसप गरजेचें आसा. राजीव गांधी कला मंदिरच्या बाबतीनूय जे कितें कमी पडटा किंवा ज्यो उणिवो आसात, ज्यो काम जावं जाय, हाच्या खातीर त्यांनी बेगिनान बेगीन एक समिती नियुक्त करची. तशेंच जी कामां आतां सामकी वर फुटाचेर म्हणूं येता तशी कामां आसात ती मातशी हांगाच्या कर्मचाऱ्यांच्या थ्रू जातली हाच्या खातीर पावलां उखलची अशें म्हाजे मुख्यमंत्र्यां कडेन एक निवेदन आसा. आमचे परीन आमी यत्न करीत आसात. लायटीच्या छप्पर गळपाच्या इशूंचेर आमी लक्ष घातलां म्हूण कला मंदिराचो मेंबर सेक्रेटरी निलेश नायकान सांगलें. आमी लिकेज जी आसा तेज्या बद्दल आमी फॉलोअप करीत आसा. हांव जेन्ना हांगा चार्ज घेवन येयल्लो गेल्या म्हयन्यान हांवें इमिजिएटली लेटर बरयल्लें PWD इंजिनियराक की स्टेज आसा ती मातशी बेगीच्या बेगीन ती आमची कंट्रोलान हाडून ती सुरळीत करची म्हणून. पयलींच्या MSनूय तेणेनूय खूब लेटरां केल्लीं. कमिटी हांगा नेमपाची गरज आसा आनी ती कमिटी नेमपाचें काम जें आसा हें सरकाराचें आसा. काही गजाली आसा ह्यो कला मंदिराच्यो मेंटेनन्सा बद्दल किंवा इलेक्ट्रिकला बद्दल ह्यो सगळ्यो जाग्यार पडपाक शकता. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. हें बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हें न्यूज बुलेटीन तुमकां पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा YouTube चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, WhatsApp, टाटा प्ले ॲप, Jio TV ॲप. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.